इन्शुरन्साचो वाडिल्लो रेट तशेंच जीपीएसा खातीर सद्याचो रेट परवडना म्हूण ट्रकवाले सांगतात। जो इन्शुरन्स आसा गाडयेचो तो तुमकां खबर आसतली 15,000 वयल्यान डायरेक्ट म्हाका 30,000 म्हणजे डबल जाल्लो आसा। तेजेर आमी सरकारा कडेन विनंती करता की तो जो 45 तो आमी सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की तो तेंच्यांनी आसा तसो कितें तरी कमी करचो जाल्यार आमकां तेज्या बद्दल कितें कन्सेशन दिवचें। त्याच प्रमाणे आनी एक आसा जे जीपीएस आनी स्पीड गव्हर्नर सद्याक जो स्पीड गव्हर्नर आमकां म्हणजे बसय म्हणून मुद्दाम हें करता आनी जीपीएसूय आसा दोनाय हितून कितें जाता की स्पीड गव्हर्नराची जी स्पीड आसा ती 60 लिमीट आसा आनी जो जीपीएस आसा तेजी 40चेर आमकां लॉक जाता। म्हणजे आतां कितें आमी कन्सिडर करपाचें हेणी सरकारान हेजेर विचार करचो आनी आमचो डिमांड आसा की स्पीड गव्हर्नर जो आसा तो काडून उडोवचो। असोसिएशनाची मागणी तडीक लागले शिवाय कोणेच ट्रक मायनिंगाक भायर काडचो न्ही म्हूण असोसिएशनान उलो मारला। ट्रक ओनर भावांक रिक्वेस्ट आसा की ट्रान्सपोर्ट रेट ठरल्या शिवाय आनी जे आमचे डिमांड आसा ते सगळे पास जाल्या शिवाय कोणीच ट्रक मायनी धाडचो न्ही। कंपनी प्रेशरायज करूंक सोदता ट्रकवाल्यांक की आमी नंबर काडटले नाल्यार नंबर दिवचे ना नंबर दितले अशें करून तेन्ना कोणीच भियनासतना कोणीच ट्रक धाडचे न्ही। कारण गेल्या वर्सा आमी काम करून ह्या रेटीक पयल्ले ते आमी सामके लॉसान पडलेले आसा म्हणून ह्या वर्सा रेट फायनल जाल्या शिवाय कोणीच ट्रकवाल्यांक ट्रकार गाडी धाडची न्ही। आनी आमी धारवाड तालुका ट्रक ओनर असोसिएशन कोणाकूच गाडी चलोवंक दिवचे ना। रेट फायनल जाल्या शिवाय कोणाक गाडी चलोवंक दिवचे ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।